सगल्या आयकुप्यांक 99.8 FM आवाज रेडिओ साउथहॅम्प्टन UK आणि वितरायलोले आणि RJ रॉक वाज हाणें सादर केल्ले कार्यावळी कोंकणी उलोय लंडन फुलोय. हांव सावियो रॉड्रिगीस कॅलिफोर्नियन टावन आनी एक पावट एक कविता वाचता. आयचे कवितेचें नांव मिर्ग आनी कवी मारियानो लुकास दिनीज. तो रायकार मिर्ग. खोर तापलोले दोतोरेर कितल्याच दिसांनी पडलो पावस. पडून वोर रोंग बिरोंगी फूल झाडांचेर मोग्न जावन दोतोरेन सोडलो जिणे सुवास. आयज कितल्याच दिसांनी निळे मोडप उतुत्यांनी जालें सारकें आबाळ. वाऱ्या नेटान मारून उबाळ सुर्यार आयली काळ्या कुपां माल. सगल्या वाटांनी पडली धडक उदका थेंबे पडून फुल्लें साळप. किरणाचेर धांवून आयली सावळी उमेदीन भरून घर बांदी मावली. किड्यांची चुवचुवाट सुरू जाली काळोखांत पेटल्यो काजुल्यांच्यो दिवल्यो. शेतां मेरेर उडून बेबो नाचतालो रुखा गोळींत रावून रोडो कोवाशिलो. नेटान वारो दोर्या उचामोळ जालो वरिश्ट लारां देगेर घुसघुस पडलो. मोडा नेटान कोसाची उबली धुंवरी खिणा भितर सुरवात जाली मिर्गाची. गडगडा आवाज खेळ सुरू आतां कुपांचो. कुपां सांगाताक चोक चोक जोगलांचो. मिर्गाची वाट शेतकार भियाकुळेन पळयत आशिल्लो. मिर्ग सुरू जातांच शेतांत रोव मारूंक लागलो. तर आयकुप्यांनी ही आयची कविता जावन आसली मिर्ग आनी कवी मारियानो लुकास दिनीज. ही आयची कविता तुमी आयकोली म्हूण हांव काळजांतल्यान तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी सगल्यांक देव बरी सांज आवडेता. तर मेळचें फुडले पावट हेच कार्यावळी. आदियोस.